सगळ्यांचे नमस्कारू. आव विजेता प्रभु मिगेलानु विश्वेश प्रभु मिगेलाम्मा ममता प्रभु आव जे गोपाल गरुडिया राशोताना विद्या केंद्र बेंगळुरा एक क्लासा वतस. हांव काणी सांगता. एक कालांतू एक राक्षस आशिल्लो. तागेलें नांव गजमुखासुर म्हणून. तो ईश्वराल व्हड भक्त. ताणें केन्ना ईश्वराल ध्यान करचें. एक दीस ध्यान करता करता ईश्वर प्रत्यक्ष जाता आनी ईश्वर निमगिता तूं कसो व्हड जाय म्हणून. तेदन गजमुखासुर सांगता म्हाका खंयचे जनांच्यो खंयचे देवांच्यो म्हाका बाद दिवचें ना म्हूण. तेदन ईश्वर तथास्तु म्हणटा आनी ईश्वर सांगता हांव तुका वर दिता हें वर दुरुपयोग करूं ना म्हूण. तेदन गजमुखासुर जायता म्हणटा आनी गजमुखासुर राक्षसाल बुद्धी दाखोवचें सुरू करता. अशें जाणां पुरो बद्दीची अशें जाणां पुरो मारची पुरो सुरू करता. तेदन पुरो जन भिवन धांवन सांगताची आमकां तो बाद येता आमकां राख म्हूण. तेदन ईश्वर आमगेलो गणपती बाप्पा आपयता आनी गणपती बाप्पा सांगता तो गजमुखासुर राक्षसू तूं कशी ताका बुद्धी शिकय म्हणून. गणपती बाप्पा जायता म्हूण वता आनी गजमुखासुर आपयता. गजमुखासुर तागेले घेवन गणपती बाप्पा मारच्या पळयता. गजमुखासुरान हांग मारतना गणपती बाप्पा हांग उरता. गजमुखासुर हांग मारतना गणपती बाप्पा हांग उरता. तशें जावन 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 कशी पण करून गद घेता आनी तेंच गद्यान गणपती बाप्पा तेंच गद्यान गजमुखासुर मारता 7 पंता माथ्या मारता आनी गजमुखासुर राक्षस आशिल्लो विंदूर जाता आनी त्या विंदूर आमगेले गणपती बाप्पाल वाहन. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. धन्यवाद.